Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोयच्या मंत्र्याचे कथित सेक्स स्कॅन्डल सध्या मंत्र्याचं नाव गाव आणि कथित पीडितेचे रिटन कंप्लेंट नसताना वाऱ्यार उचलला. काँग्रेस मंत्र्याचेर ॲक्शन मागता बीजेपी म्हणटा मंत्र्याचे नाव घे वा विक्टिमाची कागाळ तरी रिकॉर्डार हाड. इतले मजगती बिहारच्या एका बायलेची मुंबईच्या एका लॉ फर्मावरवी गिरीशाक नोटीस. म्हाका एक नोटीस येता. यशास लीगल एक लॉ फर्म बेस्ड इन मुंबई. एक तांगे काल्लूस बीजेपीचो MLA सांगता की ताणें तो एक विक्टीम जाणा मिनिस्टराक. सो तो विक्टीम हांव सांगता तो विक्टीम आनी हे जो विक्टीम जो आसा तो सांगता. हे तिनूय विक्टीम सेम आनी तिनूय जे पॉलिटिशियन आसात ते सेम. हे तीन वेगळे तेंय खबर ना. आनी हे कदाचित जो मंत्री आपल्या मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान हें करता. तेणी हांगा परत मिनिस्टर म्हणटा तो पॉलिटिशियन म्हणटा कोण तो. जे म्हाका खबर आसा कोण मिनिस्टर इनवॉल्व आसा आनी ह्या विक्टिमाक जो सांगता की पॉलिटिशियन इनवॉल्व आसा तो खरो कोण तोच काय कितें तोय म्हाका खबर ना. सो हांव हेका रिप्लाय दिना. सो दीस इज अ व्हेरी व्हेरी क्लियर केस करपाक सोदता. ही इंटिमेटिंग टॅक्टिक्स म्हाका प्रेशरायज करप. जे कितें एविडन्स म्हाका येतले ते एविडन्स रिलीज करची न्ही हेजेर खातीर हो प्रयत्न. तेन्ना आमी असल्या धमक्यांक आमी भीक घालनात. अ पुअर लेडी, a powerless lady who has suffered, who is under stress, who is under pressure from this government. How Chief Minister expect to file a complaint against the powerful sitting minister? Immediately ह्या मंत्र्याक सॅक करचो. तेजे नंतर त्या विक्टीम जो आसा ताका मातसो धाडस येतलें. आमचे CM आनी तानावडेन हांचे कडेन चॅलेंज करता दोगांय कडेन. तुमी सांगचें की ह्या मिनिस्टराचे ऑडियोज व्हिडियोज व्हॉट्सअप चॅट्स ना म्हणून तुम्ही अनाउन्स करचें. परवरेचे कुंदा चोडणकार सांगता सेक्स स्कॅन्डल केसीन कंप्लेंट करची. CM खंय ॲक्शन घेतलो. CMान सांगला की कंप्लेन आयली. कोणेन कंप्लेन केली जाल्यार तेका ते महिलेचेर जर तो अत्याचार जाला जाल्यार तिका न्याय दिलो वतलो. आनी आमची तीच मागणी आसा. जर तशें जालें आसा जाल्यार सरकारान ते महिलेक डेफिनेटली न्याय दिवपाक जाय. हय डेफिनेटली न्ही. CMान आज उलयलाच तशें की आपूण आपल्या कडेन कंप्लेन येवनी कोण आसा तेजे आपूण डेफिनेटली तेजेर हें करतलो. कंप्लेन जेन्ना तो मनीस उर्तेर बसता तेन्ना कंप्लेन येतली अशें दिसता. तेजेर जबाब दिवपाक जाय न्ही. दबावाक जर बळी पडटा जाल्यार मागीर यू कॅन एक्सप्लेन न्ही. दबाव अशें जर कितें आय थिंक दॅट लेडी शूड कम फॉरवर्ड एंड गिव द ते वटेन सरकारी नोकर भरतीच्यो एक गजाली गिरीश CMOचे नाव लीक करीत आसा. आता खंय आपली नांवां नाशिल्ल्यान PWDचे लिस्ट आडावन धरला. विजिलन्साक फीट केस. PWDचे रिक्रुटमेंट चालू आसा. हेजी एग्जाम 6, 7, 16 आनी 14 ह्या तारखेक. हो रिजल्ट जो आसा तो ऑलरेडी गोवा पॉलिटेक्नीक कॉलेजीच्या 7 तारखेक 3 आउटवर्ड रजिस्ट्राचे आउट जालो. तो आउट जातकर एक्चुली अर्दवरा भितर अपलोड जावपाक जाय आशिल्लें PWDच्या वेबसायटीचेर. तेणी एक चूक केली. ते लिस्ट काडली फायल आनी CMा कडेन धाडली. चीफ मिनिस्टराचे हे सगळे मॅन्युप्युलेटीव लिस्ट जे आसा ते वेगळे आनी तेगेलो जो स्टाफ आसा चीफ मिनिस्टराचो ऑफिस आनी ते बाकीचे सपोर्टीव स्टाफ आसा त्यांनी आनी एक लिस्ट तितून घुसयलें. जेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या लक्षांत आयलें की नांवां आसा ती आपल्या प्रमाणे ना, मुख्यमंत्र्यान तें लिस्ट होल्डार दवरलें आनी तांकां सांगलां तें आपले प्रमाणे चेंज करात. 3 दीस लिस्ट पेंडींग दवरप अपलोड करनासतना आउट करनासतना इज अ करप्शन. सामकें इज अ ओपन एंड शट केस ऑफ स्कॅम. सो दीस इज द अनदर PWD जॉबाचे स्कॅम.